आयज हे मिटिंगाचो उद्देश एकूच हा की जे कितें पक्षान आमकां सांगलेले आनी जे कितें पार्टी आमकां टायम टू टायम सांगत आयिल्ली आसा आतां फुडले 4 राज्यांत विधानसभेचे इलेक्शन जातले त्याच बरोबर हो कार्यक्रम आमी फाटल्या वर्सा बी साजरो केलो तेन्ना आमकां ते नवीन आशिल्लो पयली फावट आमी आतां हे सरकारी कार्यक्रम म्हणून आयज फुडें चल्ला त्याच बरोबर आमच्या कार्यकर्त्याच्या माध्यमांतल्यान बूथ लेवलाचेर कार्यकर्ते पंच सदस्य सगळ्यांनी म्हाका दिसता कार्यक्रम प्रमाणे आयज झेंडो वयर सोडोवपाक आयज 15 तारखेपर्यंत आनी 16 तारखेक मागीर काडा मुख्य म्हणजे कितें आसा की प्रत्येक गोष्ट जे आमी करता आयज फ्रीडम फायटराचे आमी सत्कार केले प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक कार्यकर्तो प्रत्येक मनीस आमच्या प्रत्येक समाजाचे वेगवेगळे तरेचे घटक आमी आमचे सरकार आनी आमच्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान जे आमकां सांगले वयता ते सांगले पण न्हू म्हाका दिसता ही प्रथा एक वेगळ्या तरेन फुडें व्हरपाचो हो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय केन्नाय कोणाचो एक वेगळ्या तरेचे कार्य जर असले तेजे कार्य योग्य सिच्युएशन योग्य टायमाक ते रेकग्नायज करपाची बी गरज आसता आनी ते गरज कित्याक कारण तो कार्य करून तो जेन्ना जाणटो जाता तेजी कोण याद काडिना हें बरोबर न्हू आनी म्हणून हे सगळे गोष्टी आमची वेगळ्या तरेचे मेकॅनिझमच्या माध्यमांतल्यान आमकां ते फुडें व्हरपाक म्हणून आमकां सांगलेलें आसा म्हाका दिसता ती एकदम बरी गोष्ट त्याच बरोबर 70 जे कितें घडटा 70 जे कितें घडपाक जाय खूब दीस जाले हांवूय मदीं नाशिल्लो आतां आमी ठरयला महिला सशक्तीकरणाचे जो विशय सदां आमी उलयता पण आमी जे कितें सांगलें तुमकां त्यो माध्यमांतल्यान आमी जायते आमी प्रोग्राम्स आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान काय ह्या म्हयन्याच्या अखेरच्यान आमी प्रत्येक पंचायत क्षेत्रात प्रत्येक वॉर्डात वचून पंचायत लेवलाचे कार्यक्रम आनी वॉर्ड लेवलाचे आमी कार्यक्रम आनी मिटींग आमी घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो म्हणजे आमकां मिनिमम आमकां एक 15-16 दीस काय एक म्हयनो लागतलो हे सगळे कार्यक्रम कारण लोक बी कामाक आसता लोकांक बी जेन्ना फुरसत गावता फ्रायडे सॅटर्डे नाजाल्यार संडे आनी मेळपाक बी चालू करूंक जाय म्हणून आमी जे कितें आमकां करूंक जाय ते आमी प्लस गोळांनी हांवें सांगलेले थंय येवन आमी मिटींग घेतले त्याच बरोबर उजगांवचे थोडे वॉर्ड्स आसात त्यो वॉर्ड्स कवर अप करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसा एक लक्षांत तुमी घेवंक जाय आमचो सरकार गोंया राज्यांत गेले फुडले 4 वर्सां आनी जायते घटना घडोवं जे कितें कोण म्हणटा ते म्हणू आयज तुमी पळयल्यार आमकां एक वेगळ्या तरेची कॉन्फिडन्स आसूंक जाय की आमच्या माध्यमांतल्यान आमी कितें कामां आमी सांगलेली आमी जेन्ना गांवांत गेल्ले आमी जेन्ना मतां मागपाक लोकां कडेन गेल्ले तेन्ना आमी कितें कितें आश्वासनां आमी दिल्ली ह्यो सगळ्या आश्वासनां आमी कशे पूर्ण करतले आयज करमळीची आमची पंच आयल्यार तेजे गांवांत एक अंगणवाडी ते डिले जाला आयज आमी अर्बन फंडिंगाच्या माध्यमांतल्यान आमी आमचे स्किम्स कन्वर्ज करून आमी कांय प्रमाणात पयशे आमी आमच्या परिसरांत आमी खर्च करपाचो आमी प्रयत्न आमी केल्लो आसा उजगांवचे 2-3 प्रोजेक्ट आता या म्हयन्याच्या अखेरपर्यंत टेंडर जातले पहिले लोक म्हणटाले गेले 10 वर्सां हांव तेच भाशण टेप रेकॉर्डर सारखे हांव म्हणटा म्हणून ती आहा तुमच्या एक महाचंद्रला कितें म्हणपाचें काय नांव म्हाका येना म्हणपा नरेंद्र सांगतलो बरें नांव तिका ते आतां भाई तेच तिका दिसता कितेंय उल्लेख जर केले की लोकांचेर बरें लास्टाक कितें लास्टाक मावशीचो रोड बी जेन्ना जातालो तेन्ना लोक म्हणटाले की कितें चल्लां कशें काम चल्लां पण आयज जेन्ना काम जालें वाळपयच्या ब्युटिफिकेशनाक काम जालें तेजे नंतर लोक म्हणटाले काम बरें जालें आयज तुमचे सगळे मार्केट वाळपयच्या परिसरांत आमी सगळे आमचे पयलींचे जे प्रकल्प आशिल्ले ते प्रकल्प रिफर्बिश करपाक म्हणून आमी घेतल्यात आनी रिफर्बिश करून ते परत एकदा पयलीं सारखे नवीन एक वेगळ्या तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आतांच हांवें बसून पळयतालो की आमी जे कितें कामां वाळपय परिसरांत टेंडर केल्या ऑलरेडी 2 टेंडरां जालीं आयज 25-30-40 कोटीचे काम ऑलरेडी कामाक आमी टेंडर दिल्ली वर्क ऑर्डर दिली काम चालू आहा दाबोशे ऑगमेंटेशन वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट ते आमी एडिशनल वॉटर जनरेट एंड पंप करपाक तेज्या माध्यमांतल्यान बी आमचें काम चालू आहा पूण एक लक्षात आमी घेवंक जाय की जे जे तुमकां सांगलां जे जे आमी फुटसालाचे उल्लेख केले ती प्रत्येक पंचायत क्षेत्रांत एक फुटसाल आसतलें आसतलेंच हांव फुडले 10 वर्सांचे उलयना हांव फुडले 6 ते 1 वर्सां भितरचे हांव उलयतां प्रत्येक कडेन वचून जमीन पळोवचें पडटा आयज वाळपय म्युनिसिपालिटीन आनी आयज होंडा ग्रामपंचायतीन सगळे आमी मास्टर प्लॅन तयार केल्ले आसा ते बी आमी व्यवस्थीत जे कितें आमी घरोघरी जेन्ना भोंवताले तेन्ना आमी जे लोकांक सांगले वायडनींग ऑफ द रोड्स म्हणून पण लोकांचे बी आमकां थोडो सहकार्य लागतलें की कारण हांगा वाळपय आमी जेन्ना केल्ले तेन्ना लोकांचें सहकार्य आसल्या कारणान आमी खूब गोश्टी फुडें व्हरूंक शकले करमळी आमची महिला हांव रावचो ना कारण करमळी गरीब गांव आनी करमळीच्या गांवांत 40 लाख खर्च करून अंगणवाडी आमी बांदतले आमच्या ट्रस्टाच्या माध्यमांतल्यान ते आमी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी करमळीचे देवस्थानाचो बी विशय आहा त्या साक्याचो बी विशय आहा आनी त्याच बरोबर आमकां करमळी गांवांत आमकां हे अंगणवाडीचो बी विशय आहा
म्हणून हे तिन्ही विषय आम्ही सप्टेंबर याच्या पहिले गणपतीचे पयलीं हे चडशे काम आम्ही जाग्यार लायले. तुझ्या गावात देवळाचे कामही चालू जावंक जाय. ह्या श्रावण म्हयन्यानूच श्रावण सगळे दीस बरे, म्हणून ते दीस खंयचो तरी काढून घे. साहेब जेन्ना फ्री आसता साहेबाकूय हाडया आनी तो कार्यक्रम करून घेवं. कितें ताका कारण आहा. त्याच बरोबर म्हाका दिसता तुमच्या गांवांत बी आशिल्लो न्हू, तुजे पंच ते उडयलो ताका कोण तूंच म्हणजे ती जायंट किलर. आता तिका तिच्या वाड्यार बी एक देवस्थान आमी शब्द दिल्लो. जाय तिकडे मावशीचे आता काम चालू आसा, थंय बी आमी 40-1 लाख दिल्या. ते आता काम कंप्लीट करूंक जाय. मेन म्हणजे कित्याक की जे खंय आमी शब्द दिलो, आपला प्रसाद काडीलकर आयला गेला पण त्याच्या वाड्यार बी एक विषय उरला. आमकां कितें जाय की खंय खंय आमी शब्द दिला. कोणाक पंच मेंबराक दिसूं येत की ह्या दिसांनी आमी आमचे बी वयर सकयल जाल्ले. पण मेन म्हणजे कित्याक की तुमकां सगळ्यांक सांगपाचो मुद्दो इतलोच की प्रत्येक गोष्ट म्हज्या लक्षांत आहा. तुमकां जर दिसता की माझ्या लक्षांत कितें वचना काय कारण आसता. केन्ना केन्ना आमची तकली बी काम करपाची थारता आनी काय कारण आसता. हांव आतां जगभर सांबाळटा लोकांक, प्रत्येक मनशाचें आरोग्य सगळे गोष्टी आमी करत आसतात. आयज आमी पर्याय मतदारसंघात पर्याय भुमिके संस्थेन आमी आयज नर्सिंग कॉलेज घातली. कोणा खातीर घातली? आयज घातली कारण आमच्या लोकांक आनी स्थानीक भुरगे जे भायर वयतात तांकां भायर वचून एनी केस हांव तांची फी भरताच. त्या संस्थेक बी हांव थंय आसलो तरी बी म्हाकाच भरचे पडटले फी. आमचो लोक वचना फी. हे लक्षांत दवरा तुमी. उद्देश कितें आशिल्ले की आमकां जर थंय सीट्स गावता तर सीट्साच्या माध्यमांतल्यान आमच्या भुरग्यांक तें शिक्षण गावतलें. आनी इतले धडपड करचे पडटा म्हणून हांवें मनीस दवरला की ते आमी वेवस्थीत आमकां थंय एडिशनल फेसिलिटी आनी थंय फाटल्यान जे कितें आसा संस्थेची जी कितें जमीन आहा थंय कॉलेज ऑफ फिजिओथेरपी पासून आमी नर्सिंग कॉलेज आनी ANM GNM नर्सिंग हे सगळे थंय चालू जावंक जाय. जे खंय तुमकां फुडें वचून नोकरी तुमकां गावंक शकता, सरकारी हॉस्पिटलांत सरकारी नोकरी तुमकां गावंक शकता, त्या तरेचे एलिजिबल असलेले गोष्टी आमी आमच्या मतदारसंघात कितें करूं नये म्हणून ह्या विचारान आमी धडपड करत आमी आतां पावले. फर्स्ट बॅच घेतला. ह्या सगळ्या गोष्टी आमकां फुडल्या 2 वर्सां भितर आमकां एक नवीन कॉम्प्लेक्स तयार करून ह्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मेन म्हणजे कितें आसा की लोकांक कशें सांबाळप. आयज आतां रामाक दरवाजाची चली बी उरल्या. हांव रावला पळोवपाक कशें मेळ्ळें म्हणून उगया फोन बी येवंक जाय. आनी मेन म्हणजे कित्याक की प्रत्येकाक दिसता की आपल्या भुरग्यांक हांगाच शिकोवंक जाय. मागीर आमी कितें करता ना, सरकारान जर आमी रावले आमी काय आमी स्वताचे पयशे आनी बोल्सां भरपाक आमी हे कोर्स घालिना. हे कोर्स चालू केला इतलेच खातीर की आमच्या 70च्या भुरग्यांक खंय तरी आपल्या गांवांत ह्या तरेचे संस्था उबी जातली. उबे करतलो कोण? पयलीं आमी म्हणटाले की भुमिका हायस्कूल ते पयलीं ल्हान प्रमाणात सुरू केल्ले. आयज त्याच संस्थेक जर असले कॉलेजीस जर जोडले तर पर्याय मतदारसंघात वेगळ्या तरेन आमी शिक्षणाचो एक बरो क्षेत्र आमी करूं शकता. आनी जे नर्सिंग कॉलेज पणजे आहा तेजे पेक्षा सुंदर इमारत हांगा येतली फुडल्या वर्स 12 महिने 14 महिन्यात. आनी हांव 5000 स्क्वेअर मीटर जमीन जे फाटल्यान देवळाचे कुशिका ते संस्थेची मिटिंग जाल्या उपरांत ते थरयतले. म्हणजे आमी हॉस्टेलची फेसिलिटी बरोबर आमी हे सगळे फेसिलिटी जर केल्यार भायरचे भुरगे बी हांगा येवन रावूं शकता. आनी ह्याच तरेन आमकां हे सगळे फुडें व्हरूंक जाय. 70चो विकास म्हटल्यार फक्त भाशण आनी घोशणां न्हू. तुमी पळयता कितलेय लोक भाशण दितात, कितलेय लोक भाशण दिता, कितलेय लोक बेश्टे घोशणा करता आनी मागीर तांकां काय कळना की कसलें भाशण दिलें. हांव तुमी पळयलें आसतलें की हांव जेन्ना विधानसभेन आसता हांव कांयच उलयना, सगळे हय म्हणटा. आनी बरोबर आहा, कोणाची सूचना जर सारकी असली, कोण जर तुका सजेशन सारकें करपाक काय हरकत ना, म्हाका कितें. पण गोंयची जनतेक खबर आहा, लोक जागृत आहा आनी लोकांक खबर आहा की कितें करूंक जाय, कशें करूंक जाय. आयज पयलीं कसो आशिल्ली परिस्थिती, आमकां आमच्या परिसरांत ब्युटिफिकेशन जावपाचे पयलीं कोणाक याद आहा काय ना म्हाका खबर ना. पण पयलीं ब्युटिफिकेशन जावपाचे पयलीं हांगा रस्तो जो आसलो हो सिंगल रोड आशिल्लो. आनी हो सिंगल रोड आसले, झाडां आशिल्ली, खंय पावले अशें परिस्थिती आशिल्ली. हांव पयलीं मनान नाशिल्लें की वाळपय मतदारसंघात रावतलो म्हणून. हांवें थरलेलें तेन्ना आमी पर्यारूच आमी आमचें राजकारण आमी चलयतले. कोणाक खबर आसली. मागीर शिंदेन सुरू केलें तें, मागीर आमी पावले हांगा बरोबर टायमार. आनी मेन म्हणजे कितें आहा, ओवरऑल आमी मागीर ज्या तरेन काम केलें, ज्या तरेन गांवांनी तरी बी आमी कमी पडटा. आयज तूं शिगडे गांवांत गेल्यार आयज पर्यंत एक ड्रेनेज आनी कितें तरी तेंचे सायड रिटेनिंग वॉलाचें काम थंय फुडें वचूंक ना.
आज ते करपाक जाय. हो आमचो साहेब बसला, उदय राणे बसला, तेजे कितें पंचायत क्षेत्रांत कितें कितें करपाक जाय थंय आमी परत एकदा एक नवे प्रकल्प घेवपाक आमी केला. मुख्य म्हणजे कितें आहा जाल्यार म्हणून आमी 1-2 दीस बंद केले, पूण लोकांचें उत्पन्न तेजेर आसता. आमी काय फॉरेस्टाचे आमचे कडेन आसल्यार आमी फॉरेस्टाचे बंद करूं शकना, पूण फॉरेस्टाचे भोवती आयज जायते लोक येतात. तुम्ही नाव घेवं शकना, पूण जायते लोक येतात पळोवपाक. त्याच बरोबर आमकां सत्तरीची जनता आनी सत्तरीची जनताचे आमच्या भुरग्यांचो विशय आसा, रोजगाराचो विशय आसा. हांव तुमकां एकूच सांगता, थोड्या भुरग्यांक सांगलें थोडे शांत रावात, सगळे जाग्यार पडटले. आनी जेन्ना हांव म्हणटा की शांत रावा, सगळे जाग्यार पडटले, की म्हाका खबर आहा केन्ना केन्ना भुरगे निराश जाता, केन्ना केन्ना भुरगे ओवळेज जावपाक पावता, केन्ना केन्ना भुरग्यांक दिसता की आयजूच आपलें काम जावंक जाय, पूण हें तांकां आमी दोश दिवं शकना. आयज आमी जेन्ना काम करता आमी एक कॉम्प्रिहेन्सिवली सगळे विशय बरोबर घेवन आमकां फुडें वचूंक जाय. वाळपयच्या परिसरांत जे ग्राउंड, जे कॉम्प्लेक्स, जे स्विमींग पूलाचो कॉम्प्लेक्स आनी इतर येतले. आयज देशाच्या प्रधानमंत्रीच्या माध्यमांतल्यान तेणी इतले आमकां सिम्प्लिफाय करून आमकां प्रोसेस दिल्ले आसा की आमी ते कन्वर्जन्स आमी सहजपणे करूं शकता. गोवा राज्य हे एक ल्हान तालुक्याचो एक भाग म्हणू शकता महाराष्ट्रात. तालुका बी आमच्या राज्यापेक्षा व्हडलो आनी आमी एक ल्हान राज्य जर चलोवंक जाय आनी जे पयशे वयल्यान केंद्रा कडल्यान येता ते केंद्राचे पयशे योग्य तरेचेर तेजो वापर करून लोकांची सेवा कशी करपाक जाय हेजेरूच आमचो लक्ष आसूंक जाय. ती एक चली आमची बंदीरवाड्यार ती काम ती हे करता, ती चलयता, ती टूर बीर कितें करता, प्रतीक्षा नायक ती आयली, तिका त्रास जाता, ती कितें बुकींग बी घेतलें म्हणून हांवें 24 वरां भितर मागीर हांवें ठरयलें. पूण जे जे आमी रिस्क फॅक्टर खंयचे खंयचे आसा ते रिस्क फॅक्टर आमी धरून आमी त्या वॉटरफॉल चालू केले. मेन म्हणजे आमचे मुख्य सुर्लाचे काही लोक हांगा सुर्ला थंय कितें इको ट्युरिझमाच्या दृश्टिकोनान आमी कितें करूं शकता हें साहेबाचो एक स्वप्न आशिल्लें आनी ते तशेंच उरले. ते मागीर ते आतां कशें आमी फुडें व्हरूंक शकता, म्हणजे स्थानीक लोकांक आमी कशे नोकऱ्यो थंय तयार करून दिवंक शकता हेजेर आमचें लक्ष चड आहा. आयज वॉकिंग ट्रेल आमी म्हणटा, आयज इवन वायगिणी गांवांत आतां चडसो कोण रावना, म्हाका दिसना कोण रावता थंय, म्हाका दिसना चडशे वाळपय येवन भुरग्यांक शिकोवन गेले ते. पूण इवन थंय सोलर लायटींग पसून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक आमी सांगला, सोलर लायटींग पसून आमी जे कितें तांकां जाय इवन पेवर्स बिवर्स जावन आमकां दिवपाची गरज आसा कितें तें एक काम आमचे कडेन उरलां. आनी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान स्ट्रिक्ट सांगलेलें आसा की लोकांचे मदीं तुमी बेश्टे संघर्श करपाक वचूं नाका, लोकां बरोबर काम करपाची गरज आसा. आयज तुमकां सांगपाचो मुद्दो इतलोच की जायते विधानसभेत चर्चा जाता, जायते आमी पळयता आनी तुमच्या भुरग्यांचे आदाराचेरूच आमी फुडें सरले. आयज तुमचे भुरगे आमचे पंच सदस्य बी कितलेय आहा. हो आमचो पंच सदस्य गणपती करता आमचो हिरो हुंडाचो, तो आयलो म्हाजे कडेन सांगपाक की आपूण आतां पंच सोडून दिता म्हणून. हांवें सांगलें कितें जालां तुका, पंच सोडपाचें म्हाजे कडेन पडनाका. मेन म्हणजे कितें आहा की तुज्या सारको हांगा वेळसा बी एकटो भुरगो करता, ताका पयर मशीन पावयलें. अनिल काटकरान म्हाका विनंती केल्ली आनी हांवें ताका मशीन दिल्लें हांगा वेळसा, तो बी गणपती करता. म्हणजे जे कोण आपल्या पांयार उबे रावपाचो जो प्रयत्न करता त्या लोकांक आमी तेंको दिवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलेच. पंच सदस्य, माजी पंच आमी सगळ्यांक घेवन कित्याक बरोबर वयता, कित्याक आमकां फुडें वचूंक जाय. आमकां ही गाडी फास्ट बॅकवर्ड गियरान वचून उपयोग ना. एक लक्षात घेयात, सत्तरीचेर सगळ्यांचो टोळो. सत्तरीचे लोकांचे आदाराचेर आमी जे कितें करता, आमी कशे मेहनत करून आमी काम करतले त्या आदाराचेर ह्या नॉर्थ गोवान त्याचो प्रभाव आसतलो. आनी म्हणूनच आमी योग्य तरेन वेगळ्या तरेन आमकां काम करपाची गरज आहा. आनी तुमी कशे काम करता तशेंच आमकां बी काम करचें पडटा. अशें ना की तुमचेच माध्यमांतल्यान आमी म्हणटा न्हय अशाच तरेन काम करूंक जाय आनी अशेंच जावंक जाय. पूण कित्याक काम केल्या शिवाय तुका एक्झॅक्ट पल्स कितें चल्लां तें कळपाक एकदम मुश्कील आसता. चराणे वचूंक जाय, मिटींग घेवपाक खूब दीस जाले, म्हाजे बी भोंवप जावंक ना ह्या दिसांनी. पूण कितें आहा की एक लक्षण आमी घेवंक जाय की आमकां कितें जाय. 4 वर्सां जेन्ना सरकार एक सायडीक आहा आनी विरोधी पार्टी काय विरोधी पक्ष, आनी म्हाका एक अजाप दिसता. हांव एक पयलीं तुमकां सगळ्यांक सांगूंक सोदता की हांव फॉरेस्ट मिनिस्टर गोंय राज्याचो आसा. हांव जेन्नाच्यान फॉरेस्ट मिनिस्टर जाला तेन्ना आमी लक्ष आमी वेवस्थीत आमी रान बी सांबाळलें, लोकांक बी सांबाळ्ळें, खंय कॉन्फ्लिक्ट जावंक ना. त्याच बरोबर आमी ठरयल्ले डिसिजन आमी ऑलरेडी घेतलेले आसा की लोकांचो इंट्रस्ट आमी प्रोटेक्ट करतले. हांव जो पर्यंत फॉरेस्ट मिनिस्टर आसा, फॉरेस्टाचो इश्यू जो आसा आनी फाल्यां कितेंय कोणी म्हणप आनी कितें जालें, कितें कोणी डायरेक्शन दिलें त्यो सगळें आमी योग्य तरेन, कांय गोश्टी हांव सगळे मेजून हांव सांगूं शकना. पूण कितें आहा की
हो जो टायगर रिझर्वाचो काय लोक शंका मारता की टायगर आम्ही सत्तरीन रावपी लोक आमकां खबर आहा की हेजो परिणाम कितें जातलो आणि जेन्ना वायल्ड लायफ सँच्युरीचेच रायट्स आम्ही सॉल्व करू शकले ना कारण तेजे भितर जे कितें एरिया मार्क केले तेजे भितर इतलो लोक आमचो रावता हांवें सगळे पळोवन व्यवस्थीत आमी जे हांवें तुका एसेंब्लीन जे कितें हांवें सांगलेलें की आमी सुप्रीम कोर्टान आमी वयतले सुप्रीम कोर्टान जे कितें आमकां लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक जाय राज्य सरकार तें करपाक सक्रीय आहा आनी तें करतलेच बाकी गोष्टी हांव काय मिटिंगेन उलोवंक शकना कित्याक आमचें बी चालू आहा जे कितें चालू आहा ते फुडले 10 म्हयन्यान न्हू फुडले कांय दिसा भितर ते तुमकां कळटलें पेपरान येतलें कितें चलता आनी कितें आमी करपाक सोदताले मुख्य म्हणजे कितें आहा की एक लक्षांत घ्या प्रत्येक गोष्ट आमकां लक्ष दिवन काम करपाक जाय बेश्टो ह्या परिसरांतलो मनीस नासतना ह्या परिसरांत जो कोण रावना आयज स्टेट वायल्ड लायफ बोर्डच्या माध्यमांतल्यान आमी चराण्याचे आमी सँक्शन करून घेतले त्या दीस मुख्यमंत्र्याक हांवें विनंती केली की चराण्याचेच आमी घेवंक जाय आनी आमी बाकीचे निर्णय 1-2 आमी घेतल्यात त्याच बरोबर आयज आमचे कडेन कितलेय लोक येतात की आमी कनेक्टिविटी घालपाक हांगा आमी येतले आणि कनेक्टिविटी घालपाक काय हरकत ना आमचे कडेन वायल्ड लायफ सँच्युरी असले तरी बी फॉरेस्ट आयज केंद्र सरकारान आमकां कांय कन्सेशन्स दिल्ले आसा ज्या माध्यमांतल्यान कनेक्टिविटी हाडपाक आमी कितलेय पावलां आमी घेवंक शकता BSNL आसूं काय जिओ आसूं त्यांचो प्रपोजल वेगळ्या तरेन आतां परत एकदा स्टेट वायल्ड लायफ कमिटीची मिटींग घेवन आमी हे कनेक्टिविटीच्या दृश्टिकोनान आमी ह्यो सगळ्यो गोष्टी फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो इतल्या लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आयज कॅन्सराचे दुयेंस एकदा जाले की मनीस आनी फॅमिली काबार करून येतले आनी काय उपाय ना मागीर लेट जर जाले मागीर गरीब मनशांनी कितें करचें आयज हांव जेन्ना टाटा मेमोरियलच्या हॉस्पिटलांत पयर गेलो आनी पळयलें ल्हान भुरगे केस ना काय ना अरे एअरपोर्ट पेक्षा चड थंय जनता थंय बसून आसता की टेस्ट करून घेवपाक हजारांनी ग्रुप थंय आसता की श्रीमंत गरिबांक काय फरक पडना सगळे एकूच सगळ्यांक जाय की आपले जीवन वाचवलेले जाय आनी फुडें कोण काय पळयना तेजो विचार एकूच आसता की डॉक्टर आपल्याक पावचो पळयचो आपल्याक बरें करचें आनी आयज आमी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बरोबर आमी टायअप केला की गोंयांत पयले हॉस्पिटल आसलेलें आतां डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी कडेन म्हाजी चर्चा चल्ल्या आयज देशाचे प्रधानमंत्रीच्या ऑफिसांतल्यान त्यांनी जर परवानगी दिली तर आमकां ते परमिशन गावतलें म्हणजे ह्या कायगा प्लांट पासून सगळे 80 किलोमीटर जे गोंयचे ना 85 काय 90 किलोमीटर त्या लोकांक आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीन आमी ट्रिटमेंट दितले 50 नर्स आमी ट्रिटमेंट दिवपाक आमी धाडटा एन्कॉलॉजीचे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक आमचे नर्स चॉयस ना कंपल्सरी वचपाक जाय दर वर्सा आमी ह्या तरेन वेगवेगळ्या क्षेत्रांत आमी नर्स आनी सगळे म्हणजे तुमचे गोंयचे लोकांक आमी आमच्या परिसरांत आमी योग्य ते ट्रिटमेंट दिवपाक आमकां शक्य जातलें आयज आमी तें केल्या नंतर आमी आयज फाल्यां मुख्यमंत्री आनी हांव आमी दोगूय IVF चे फ्री ट्रिटमेंट आमी चालू करता कितलेय महिलांक म्हाका फोन केले पुन्हा आमी घेतले ट्रिटमेंट घेतले आनी खंय घेतले कोणी कोणाक फटयलो तेणी 7 लाख घेतले 8 लाख तुमकां सगळ्यांक खबर आहा ही सत्य परिस्थिती उलयता कोण कोल्हापुरा गेलो तेका थंय फटयलो कोण पुना गेलो तेका थंय फटयलो आनी ही सत्य परिस्थिती जेन्ना आमी पळयली कोणी तरी आमकां सपोर्ट केलो आनी त्या सपोर्ट बेसांतल्यान डॉक्टर केदार फडतेन आपली पुराय टीम आनी गोवा मेडिकल कॉलेज ही टीम म्हणजे सामान्य मनशाक आयजच्या दिसा 100 लोकांनी रजिस्टर केल्ले आसा 100 लोकांनी रजिस्टर केल्ले आसा की आमकां ट्रिटमेंट आमी गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी घेतले आनी ह्या तरेचे फ्री ट्रिटमेंट केन्ना तुमी चिंतलेले की आमकां गावतले म्हणून आयज 1 लाख 10 लाख 8 लाख ते सोडूनच न्ही ते आतां कॉयलिंग आमी जे गोवा मेडिकल कॉलेजान डॉक्टर शरद भाटकर करता एक कॉयलाक 7-7 6 लाख लागता ते कॉयलिंग करपाक जे लोकांक स्ट्रोक्स बी आयले तांकां व्यवस्थीत मार्गार हाडपाक काय प्रिव्हेंटिव्ह म्हणून ते घालता वेगळ्या तरेन आमी हे फुडें व्हरपाचो आमचो डॉक्टर अमित मैदेव गॅस्ट्रोचो फेसिलिटी ताका पयर सांगलें तो आतां रिलायन्सान जॉयन जाला तेणी म्हाका सांगलें सरकार कडेन जर कितें फुडेंपाटी जाता पयशे दिवपाक काय डिले जाता तर रिलायन्स पयशे घालपाक तयार म्हणजे तुमकां थंय गॅस्ट्रोचे पॅनक्रियाचे कॅन्सर आनी कसले कॅन्सर हे सगळे लिव्हराचे कॅन्सर तुमकां एंडोस्कोपी आनी हे सगळे केल्या शिवाय आनी कोलोनोस्कोपी केल्या शिवाय तुमकां भितर कितें चल्लां काय कळपाचें ना ही पूर्ण फॉरेन सारकी फेसिलिटी थंय उपलब्ध करून दिवपाचें काम हे तो आनी हांव आमचे चर्चा चल्ल्या करपाक तेका ऑनबोर्ड ऑलरेडी आमी घेतला आनी ह्या सगळ्या गोष्टी आमचे गोंयचे जनतेक आमी करपाचो आमचो प्रयत्न चालू सगळ्या गोष्टी करतना हे वेळ लागता कांय गोष्टी प्लस रोबोटिक सर्जरी आमी आयज चालू केल्या गोवा मेडिकल कॉलेजान त्याच बरोबर डिपार्टमेंट ऑफ रोबोटिक सर्जरी केल्यार आमी कितलेय लोकांचे जीवन आमी वाचूं शकता आयज बी गाडींतल्यान येताना कोण म्हणटा
आपले सर्जरी आयज जावंक ना, फाल्यां जावंक ना, लोड इतलो वाडला गोवा मेडिकल कॉलेजाचेर उलोवपाक आनी कोणी तरी टिका करपाक जाय म्हणून टिका केल्यार हांवें पळयलां की राजकारणात आमी मौन व्रत धरलेले बरें केन्ना केन्ना. आयज करंजोळ कुमटळ हे सगळे भागाक तुका दिसता की हांव थंय सोडटलो वाऱ्यार. आयज पर्यंत आमचोच लोक येता न्हू टिकेटी बी काडटा. तुका खबर आहा हांवें तेन्ना कितें म्हटलां, कोण खंय टिकेट काडटा, कोण खंय कोणाक सोडटा भितर, काय कोण एंट्री चार्ज घेता, म्हाका काय फरक पडना, करा कितें करता. हांवें आयज पर्यंत कायदो म्हणटा ते केन्ना वापरूंक ना, वापरचो ना आमचे जनतेचेर. हे म्हाजी ठाम भुमिका पयली पासून आहा. कोण म्हाजे जाळी घातली न्ही आनी म्हाका 10 प्रश्न विचारले विधानसभेत. आमकां मातशे तरी अनुभव इतल्या वर्साचे. साहेबान शांतता कशें, साहेबाक बुद्धा म्हणटाले ते. आतां आमी बुद्धा जावपाचो प्रयत्न करता पूण जायना केन्ना. साहेबाक ते साहेबाचो चेहरो बिरो सगळे शोभता. साहेब केन्ना भडक करून कितें म्हणत ते नेम ना, पूण तो शांतपणे आसतलो एसेंब्ली. पूण कितें आसता की आमी जे आमचे मनान आहा, आमच्या लोकां बद्दल कितें भावना आहा, आमकां कितें करूंक जाय ते आमी योग्य तरेन लिगली ते अप्रोच करपाची गरज आहा आनी ते आमी करतले. पूण हे चिंतू नाका तुमी की म्हाका हांव तुज्या गांवांत पावूना म्हणून करंजोळ कितें. पूण कितें आसता कोणाचे तरेन विचार करपाची गरज आहा. आयज जेन्ना हांवें आतांच उल्लेख केलो कॅन्सराचे हॉस्पिटल तुमी कोण पावल्या काय ना खबर ना, पूण आमचो मावशीचो एकटो भुरगो गेल्लो. हांव आतां म्हाका तकलीन वयता की तो जेन्ना पावलेलो, हांव मंत्री म्हणून गेला थंय, ते बी जायते मंत्री येता तांकां कोण खायना. ना खरी गोश्ट, तुजे जर वयर पर्यंत सारखे संबंध आहा आनी तुमचे आमचे टायप आमचे चालू आहा, तर तूं वचून मेळूं शकता डॉक्टराक, उलोवंक शकता आनी पूर्ण हॉस्पिटल पळयल्यार दिसून येता की बाबा हें कितें चल्लां आनी कितले लोक रावल्या. लिनॅक मशिनाचे आमी आयज 3 लिनॅक मशीन आमी घालतले आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान. म्हणजे तुमकां भायर वचपाची गरज. पेट स्कॅन बी आमी घालता फुडल्या 2 म्हयन्या भितर. म्हणजे पेट स्कॅन आसल्यार तुमकां दुयेंस कितें आहा कॅन्सराचो ताबडतोब तेजे व्यवस्थीत डिटेलीक गावतले. आनी म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता तुमी अभिमान, तुमकां कितें जाय भुरग्यांक तो आतां ओवरेज जावपाक आयला. मेन म्हणजे कितें आहा की तुमकां जाय की जॉब जाय. जॉब हे निश्चित तेजेर चर्चा वेगळी जातली. जॉब हे अत्यंत गरजेचें. हांव सदां म्हणटा प्रायव्हेट जॉब पेक्षा चड सरकारी जॉब महत्वाचे आमकां. आनी गोंया राज्यान अशेंच चालू आहा इतल्या वर्सां आनी अशेंच चालू उरोवंक जाय. कित्याक सरकारान त्या तरेचे प्रोविजन करपाची गरजूच आहा आनी हांव जाणा तेका म्हत्व कितें आहा. आनी म्हणून तुमकां सगळ्याच भुरग्यांक सांगता की नर्वस जावं नाका. सगळ्या गोष्टी वेळ काळ प्रमाणे सगळ्या गोष्टी आपल्या जाग्यार येतले. पूण आयजच्या दिसा जे कितें आमी टेंडर करपाक जाय, वाळपयचे वेगळे तरेचे रूट आमकां करूंक जाय, होंडाचे परिस्थिती जे कितें आसा आनी प्लस उसगांवचे आमी जे कितें शब्द दिला, हे सगळे गोष्टी आमी ह्या वर्सा सगळे टेंडर जावन फुडले 14 म्हयने तुमचे चकाचक करून आमी दितले. चांगली संस्कृती आणि व्यक्तिमत्व निर्माण करण्यासाठी आणि देशाला विकासाच्या मार्गावर नेण्यासाठी आम्ही कालिंपात शपथ घेतो. विचार, शब्द आणि कृतीतून देशाच्या विकासासाठी आम्ही सदैव तत्पर आणि प्रयत्नशील राहू अशी आम्ही शपथ घेतो. आम्ही त्या गुलामगिरीचे आणि वसाहतवादी मानसिकतेची प्रतिज्ञा करतो की आम्ही कोणतेही प्रतीक आमचे आचरण आणि वातावरणापासून दूर ठेवू. आपल्या देशाचा अमूल्य वारसा आणि वैश्विक परंपरेचा आम्हाला अभिमान आहे आणि आम्ही यापुढेही अभिमान बाळगू आणि ही वृत्ती अंगीकारू. देशाची एकता आणि अखंडता अबाधित ठेवण्यासाठी आम्ही सदैव आणि अथक प्रयत्न करू आणि देशाला विघटन करणाऱ्या घटकापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील राहू अशी आम्ही शपथ घेतो. सजग नागरिक या नात्याने आपली जबाबदारी व कर्तव्याची
विकासासाठी आपण सदैव प्रयत्नशील राहू. जय हिंद, जय भारत. धन्यवाद. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.